म्हजे बाबा भयणी जावं फाटले 9 दीस आमी बागेवन जुजेबाज आमच्या गोंयांत हांव दिवचली शास्काराची परबेचे तयारेंत आमी आसल्या आनी आयज ही परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेता. तर आतां ह्या मिसाक आमचे मदेकात आसतले फादर जो रॉड्रिगीस ग्रेस चर्च मारगांव पाद्रीगार्ते तांकां आनी हेर सगळ्या यादनीकांक आमी मागीर मोगाचो येवकार दिता. खेरीत भाशेन तुमकांय सगोट भावार्थ्यांक हे मिसाचे भेटेंत आमी येवकार दिता. मातशे उपकार मागता हांगासर फुडल्यान जायतीं कदेलां आसात, फुडें येवन मातशें बसचें कित्याक जायतीं इन बिटवीन गॅप्स आसात, थंयसर सुवात सोडची न्हय. मातशें फुडें येवन बसात आनी फुडली बसका तुमी घेयात. भोक्तीपोणी आनी भावार्थान आमच्या आस्काऱ्या बागेवन जुजेबाजाचे पोरवेच्या मिसान वांटो घेतना गायन गावुया देवाचे वेदी सोरी. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमचे सुमयांची जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. मोगाचे भाव भयणीनो, आयज आमचे गोंयचे महादोर प्रांताचेर आस्कारीची बागेवन जुसेवाजाची तोबाजीक परब आमी समोरुंकता. जुसेवाज आमकां गोंयचे पवित्र सोबेक देवाचे मोगाचे दान ताचे खातीर त्रियेक देवाक वखाणुया आनी दिनवासुया. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात. हो हे गवळीक वर्साचो विशय मनांत दवरून हे दोबाजीक परबेक हो विशय विचून काडला. शिव वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सोगोत जालो. जेजू सुर्या आनी हांव चोंद्रीक म्हूण बागेवन जुसेवाजान सेवे चाकरेचो आहाकार घेतलो आनी कानारान मंडोरान आनी सेलावान सोमेस पोरचे थंय क्रिस्ताचो सेवक जालो. हे
आधुनिक काळार शिववर्तमाना परकोट करूं भावार्थ सांबाळूं आनी हो जियोवंक आमकां एक वांटो आव्हान आयज हे खेरीत समारंभेंत अर्थाभरीतपणी वांटो घेतना आमचे आस्कारे जुजेवाजा भाशेन जेजूचे शिववर्तमानाची दिरादी परगटणारा आमी जावं बापाचें बळ आमकां हे परबेचे मिसान मागुया. आनी आमचे मुखार घातले ती चिंतना मनान दवरून हे मिसाची भेटेन वांटो घेता आसतना हे मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फोडादीक जावंक आमची असोक्ताय ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी सुरपे देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बघून ती सदांतांक मरीक सगळे दिवतांक भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमचे सुरेश प्रदेवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदिदार देव आमची काकृत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूंक. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती तेजे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदिदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. श्यातर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमये जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमयान देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकृत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्मे संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन आमी मागुया भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून सुटका बरी भाशेन जाली म्हूण मीस भेटयता. रेविटो लोरेन्सिया डायस. प्रार्थनिया. देवा तुजे याज्ञिका आनी गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाची देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजीच्या शिमा पर्यंत पडझड आयली. तुज्या चाकरान तुजी देवीक उतर परगटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोली. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता
사스니체 사스냥 아멘. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कायेचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो आनोतान शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो ताची हीं उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसवेन तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तशेंची वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरा आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गांवांत करून जातलो. सगळीं म्हणुया. Sabah.
भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगळ्या मनशांक सरी हांव स्वाधीन जावनय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समर्थीकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समर्थीकाल ना, तरूय समर्थीकाल आसलोले परी जालो. तशेंच समर्थी वेरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरी हांव देवाचे समर्थी वेरेत ना आनी क्रिस्ताचे समर्थीकाल आसा, तरी समर्थी वेरेत आसलो रे परी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोन जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोड जालो. शिवर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिवर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. Sorves potumci sobiasu. Luca pormoni Gesù Christaci siu bortoman. सोमियान आनीक ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातीर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लिवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणगे मोदे मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे ओ बुती ओ वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर दिवन तोली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ती खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घरांत गोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात ती खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताची
शुभ वर्तमानी मोगाच्या बाबडीनो आयज कुशाल बरीत ह्या परबी दिसा धाकटलोच नियाड तुमच्या मुखार दवरता. आल्बर्ट स्विट्झर हो जर्मनाचो मनीस आनी शिकपान एकदम हुशार आनी मल्टीफेसेड पर्सनॅलिटी जायत्यो वस्तू ताच्यान करूंक जाताल्यो आनी ताणें केल्यात. तो थियोलॉजियन जावन आसलो, तो ऑर्गॅनिस्ट जावन आसलो, तो म्युजिकॉलॉजिस्ट जावन आसलो, तो बरोवपी रायटर जावन आसलो, तो फिलॉसॉफर जावन आसलो आनी त्याच बरोबर दोतोर जावन आसलो. संवसार ह्या मनशाक त्या काळार पळयतालो. ताचो पाय लुथेरान पास्टर पाद्री आसलो आनी ताचे बापायन चिंतलें आपणाचो पूत पास्टर जातलो म्हणून. पूण जेन्ना ताका आफ्रिकाच्या लोकांची परिस्थिती गमून आयली तेन्ना ताची सगळीं सपनां फाटीं दवरून आफ्रिकाक गेलो आनी थंयसर साद्या भाव भयणांक दुबड्यांक आपूण वयस कसो तांची सेवा केली. ताका नोबेल प्रायज मेवलो. ताणें थिसीस बरयल्या ताचे खातीर द रेफरन्स टू लायफ. आनी हे दुडू सुमार त्या काळार $30,000 ताणें एकठांय केले, घेतले आनी हॉस्पिटल बांदलें. आनी तांचे सेवेंत तो रावलो, जियेलो आनी तांचे मदीं मरून गेलो. आयचो विशय जावन आसा भाग्योन पावलो आमकां सांगता शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सगोट जालो. हांवें म्हजें जिवीत दुसऱ्यां खातीर जोरोवन कोबार केलें. हे भाशेन आमकां इतिहासान जायते मनीस मेवता. आमच्याच भावार्थाचे मनीस डेमियन द लेपर, तो कोडकारांची सेवा करूंक लागलो. जांकां कोण लागीं दवरिनासले तांकां आपले भाव कशे मानून घेवन तांचो परामोस करूंक लागलो. आनी तांचेच भाशेन ताकाय लेप्रेसी जावन तो मरून गेलो. सगल्यांक तो एक सारको जालो. मादर ट्रिजा आमी पळयता दुबड्यां खातीर आपणाचें जिवीत जोरयलें. जायत्यो आडखळी तिका आयल्यो इंडियेंत हें काम सुरू करता पळय तेन्ना, पूण देवाचेर पाती येवन आपणाचें एक एक पावल फुडें घातलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुजे वाज जाची परब आयज आमी संभ्रमता हो भाग्योंत आमकां केरीत एक देख दिता. पयले सुवातेर ताचें भाग्योनपण ताच्या घरांत सुरू जालें. ताचो घोराबो सकाळीं कामाक वयचे आदीं मागणी करून भायर सोदतालो. आनी हो मोग मागण्याचो जुजे वाजाच्या काळजांत एक भुरगो कसो रिगलो आनी हाका लागून तो मागणी करूंक इस्कॉलाक वेता आसतना पासून एकसुरो वेतालो आनी आपणाची मागण्याचें मन दवरून इस्कॉलाक वेतालो. ताची माय ताका म्हणटाली, म्हजे सांतुल्या, कित्याक तो सांत जावन आसलो, माय लिटल सेंट. आनी हे भाशेन पयली सुवातेर भाग्योनपण जुजे वाजाची ताचे गोराब्यान सुरू जाली. दुसरे सुवातेर आमी पळयता तो आपल्या आवय बापायची बरी देख शिकलो. बो करून दुबड्या सोबीं मोग दाखोवंक. केन्नाय तो जेवता जाल्यार आनी भिकारी आयला जाल्यार आपणाचें जेवण भिकाऱ्याक दितालो आनी आपूण उपाशी रावतालो. कोणूय भिकारी आयलो जाल्यार
रिती आतांनी केन्नाच तांकां धाडी नासलो. दुबड्याचो मोग ताचे काळजान भुरगेपणा तावण सुरू जालो. आनी तिसरी सुवातेर ताच्या जिवितांत हांव पळयता कितें भाशेन तो बरी देख दिवंक लागलो भुरग्यांक. जे कोण भुरगे मस्तेपण कोत्ताले इस्कॉल जाल्या उपरांत जुजेवाज हो भुरगो तांचे बरोबर वेतालो. शॉर्टकट आसा जाल्यार तांकां घेवन लांब वाटेन वेतालो, तांचे लागीं उलोवंक जाता ते भाशेन आनी वाटेर तांकां शिकयतालो. जे कितें कोत्ता मस्तेपणां कोत्तात ती आमकां सबना, अशें करिनाकाय. दुसरे भुरगे घरा पावले पूण जुजेवाज पावनासलो, कित्याक तो लांब रस्तो घेतालो आनी त्या भुरग्यांक आपल्या बरोबरच्या मस्ते भुरग्यांक घेवन उलोवन तो घरा वेतालो. मोगाच्या बावणीनो, पाद्री जाल्या उपरांत ह्याच यादनिकान आपलें जिवीत मेंगलोर, कांदारा आनी श्रीलंका हांगासर जोडून काडलें. ताका कांय सोंपेपणां मेळूंक नात. कुली कसो जावन तो रेल्वेन भितर सरलो. श्रीलंका पावल्या उपरांत जायत्यो आडकोडी थिंगा कॅल्विनिस्ट आनी दुसरे धर्माचे बुद्धिस्ट आनी दुसरे धर्माचे मनीस आसले. क्रिस्तांवांक त्या काळार पिरापीड दिताले आनी क्रिस्तांवां आसलीं पळय तीं आपणाचो धर्म सोडचे दोशेर पावलेलीं, निराशी जालेलीं. तांकां गुप्ती भेट दिवन तांचो भावार्थ परतून जागृत करता. परतून तांकां क्रिस्ती भावार्थ तांकां फावो करता आनी गुप्ती तांकां एकठांय करून चोरयां तो मीस भेटयतालो. जायते फावटी एकामेकांक लागून तो बोणकुडीन पर्यंत पडलो, पूण हे सगळे कोश्ट तांणी भावार्था खातीर सगल्यांक सगोड जावंक तांणी मानून घेतली. मोगाच्या बावडीनो, आयज ह्या भाग्यवंताचें जिवीत आमी नियाळटा आसतना पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता जायत. आयचे पयले वाचपान आमकां सांगता देव जेरेमियासाक उलो मारता. जेरेमियास आपणाचो प्रोफेट जावंक ताका आपयता आनी जेरेमियास भुरगो आनी हो भुरगो जेरेमियास म्हणटा हें कशें जातलें, हांव भुरगो, म्हजे लागीं उलोवंक जायना. आनी देव ताका सांगता हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान घालतलो आनी कसलीय वादोड मोडां पासून येयत तुज्या जिवितांत हांव तुजी कुशीक उबो रावतलो. हें आस्वासन मोगाच्या बाबडीनो होच देव आज आमकां दिता. जेन्ना आमचें जिवीत मोडटा दुसऱ्यां खातीर देव आमचे सांगाता आसा. एक एक मीस जे आमी संभ्रमता ते जावन आसा उंड्याची मोडणी आनी ह्या मिसान जेजू आपणाकूच मोडून आमकां वांडटा. मीस जाल्या उपरांत आमचें काम सुरू जाता. आमचें जिवीत आमी दुसऱ्यां खातीर मोडूंक जाय जुजेवाजा भाशेन आनी हें मोडलेलें जिवीत घेवन परतून मिसाक येवपाक जाय आनी परतून होच देव आमकां एक कोत्ता. आनी हे तरेन मिसांत आमचें जिवीत हाडूंक जाय आनी जिवितांत आमचें मीस सोरूंक जाय. आयच्या वाचपान पळयता हांव जेजू ब्यास्तर जाणांक धाडटा. दोगांक आपण वेता ती सुवातीर दोगांक धाडटा. मोगाच्या बाबडीनो, जेजून आपले शीश वेचून काडले. पयले सुवातीर ते आपणाचे बरोबर आसचे खातीर टू बी विथ हीम. आनी कित्याक जायत टू अबायड इन हीम, टू बी रुटेड इन हीम. आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितांत आमी रोंबोवंक जाय. दुसरे सुवातेर जेजून आमकां वेचून काडले आनी आपणा बरोबर दवरले आमची आकारणी करूंक. आपल्या शिसांची ताणें आकारणी केली. सादे मनीस पूण भावार्थान धिरादीक घट जाली. भूक करून पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत ते भियोना जाले. उलोवंक परगटूंक ते फाटीं सरोंक ना. मोगाच्या बाबडीनो, आयज जेजू आमकां जोण एकल्याक धाडटा आनी खंय धाडटा जायत
पयले सुवातेर आमच्या गोराब्यांत जायते फावटी आमच्या गोराब्यांत शांती ना, भाव भावाक ओळखना, आमचे मदें कितल्यो फुटी, आमचे मदें भाटांक लागून कितलीं झगडीं, कितलीं आमचे भाव भयणां दुर्बळकायेन जियेता, कितलीं आमची भाव भयणां कोन्निश्टायेन जियेता. हांकां कोण पावतलो जायत? आमी पावूंक जाय, कित्याक देवान आमकां विचून काडल्यात आनी आमकां आत्मो दिला. जो आत्मो जिजे वाजाक दिलोलो तोच आत्मो आयज देव आमकां बत्तेन फावो करता. तुरायची मीस समरमता आसतना फेस्तूच केल्यार जायना. आमच्या जिवितान जिजे वाजाची देख घेवया. जेन्ना थंयसर श्रीलंकाक ही पिडा पडलेली तेन्ना तो तांकां जेवण करूंक पेज करूंक लागलो. कोण मेले तांकां मातयेक लावपाक लागलो. आनी हे भाशेन भाव भयणाची फाटीं फुडें सरून आसतना ताणें सेवा केली. आयज ताची परब समरमता आसतना हेंच देणें आमकां मागुया आनी दुसऱ्यांची सेवा आस्त्या तोंडान करूंक आमकां आत्म्यार बोर म्हणून कोतकोत्यान मागुया. सकूट उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं म्हणुया. सतमानतान देवाक, सरपदीदार बापाक, स्वर्गान पितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमचे सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकार मरितान जल्मलो, पोचपर्यंत काळ ताणें खोस सोंसली, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सरपदीदार देवा बापाचे उज्याक बसला. थंय तांची मेल्यांची मोडसिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांत एकठाण, पथकांचें बक्षणी, कुळीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आयज जायती मागणी आसात. थोडी बापा मुखार आतां आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपलें खासगी तशें मोनियारी जिवीत जेजूचें आपोवणें स्विकारून पोरजेची सेवा करतना आपले दोळे खुर्साचेर लावन खुर्सांत मेलतोलें बोल घेवन आपल्या हाताकाल आसलेले पोरशे बरोबर बागिवंतपणाचे आवंडे आनी ओत्रेक काळजांत बाळगून दिसपट्ट्या जिवितांत बागिवंतपणांत वाडून बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलेपण ओळखून आनी देशांत भितर जियेतल्या तरेकवार भासांच्या आनी जाती कातीच्या लोकांक मानून घेवंक तांचें दिसपट्टें जिवीत जिवंक सगळे तरेचें सोंपेपणान फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या आस्कार्याची दोबाजीक परब आमी समोरमतांव. लोकां मदें धर्माचो वो जाती कातीचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांक सगोट जावन बागिवंतपणाची वाट चलूंक आमकां एक जोलटी देख तो जालो. ताचे देखीन शिकोवणेन आनी जिविताचे चाली प्रमाणे आमचे क्रिस्ती जिवीत जेजू सुर्याचेर दोळे लावन कालोकी संवसारांत चोंद्रिमा पोरी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया.
हे आईचे दोबाची पोरबे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बागीवोन जुजे वाजाचे मोजतीन देवान सुबाव बेसांवां ओतूंक आनी आमचे मोदें आसलोले भेदभाव वेगळोचार आनी हे तरेचे सोरू वायट उमटोवन काडूंक आनी कोरेले शांतीन एकवटान भावपणाच्या एकचारान स्वाभागेलीपणान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी बागीवंतपण मेळोवन घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची काकू उगीच राबून तुमकां जाय तें मागात. स्वर्गींचे बापा, दोयेन आमची मागणी आयकून घे. जी आमी मागणी फुडें घातल्यान जी आमची मागणी आमच्या काळजांत आसा, तुजी खुशी जाल्यार ती तूं शांती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागेवन तुजे वाजान आपल्या जिवितान देवा उतराची सेवा केली. ती सेवा आमी करूंक आमचें जिवीत ह्या दाना बरोबर देवाक भेटयतना गायन गावुया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. म्हज्या बावडीनोय हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. भोव मोगाड बापा, बागेन जुजेच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या दानाचेर कोनवाडायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमचे नितोड आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मन्नान आनी जिवनपणान बुडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदीं परगटूंक तूंच आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पजिदारान सासरींचे देवा, सोर काड्यान सोर ताई जेजू क्रिस्त आमचे सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय.
ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तो सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासरीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसडे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. Kitle pauti voivomanesu ami tuche moron Golgotha. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रोगो शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवेत सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो भरवसो दवरमेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मैरी देवाचे माये सांगाती बागयोन दोन दुतां आनी सोर काळी दुखां मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोनांनी ही वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. मोगाच्या बाबडीनो, देवान जेरमियासाक आवयच्या कुसव्यांत आसतणांत विचून काडलो. आवयच्या कुसव्यांत आसतणांत ताची आकादनी केली आनी व्हड प्रोफेत तो जालो. ह्याच देवान आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां जण एकल्याक विचून काडल्यांत. आनी कित्याक काडल्यां जायत? आपलें बरेंपण परगट करूंक.
मोडलेल्या संवसारांत आमी एकवटाची कुणां जावंक, काडुकी संवसारांत आमी उजवाडाची कुणां जावंक, हें देणी सर्गीच्या बापा उलो मारता आसतना आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणें पळोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस प्रसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंड जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओंत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरींच्या सत्यांक सोमेची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. भाव भयणां कशी एकामेकाक आसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. ओ जावन आसा जीव जेजू, जो मोडून आपणाकूच आमकां दिता आनी आमचें जिवीत दुसऱ्यां खातीर मोडूंक आमकां आपल्या बोडान बोदता. ह्या जेजूक शिवंक आपयल्यां तितली आमी सुभागी. भाग्यवंत तुजे वाजान जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो सोमी आनी दोनी केलो. ताचेच भाशेन ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी स्विकारतना गायन करुया, देव जाता मनशाचें खाण.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, बागयून जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा दोबाजीक परबे दिसा संतोशान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागतां. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीच्या सलवणेचो उस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी मातशी बसुया. आज आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्याचे परबे सुमयार आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट तुमी भेटयली आनी देवाचें उतर आमकां उर्बेन परगटलें देखून तुमकां आमच्या पाद्री बाबा जो रॉड्रिक्स ग्रेस चर्च हे गोरजेच्या पाद्रीगाराक आनी तुमचे बरोबर हे सहबलिदानांत वांटो घेतलेल्या हेर पाद्रींक आमी काळजांतान दिनवासतां. आतां आमचें दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. त्या उपरांत 12 वरांचेर मीस ऑरातोरींत, सांजे 4 मीस आनी उपरांत इंग्लेजींतल्यान 5:30 मीस. सगल्यांक तुमकां हे परबेंत वांटो घेतल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी बेसांवां तुमचेर मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. सोर पदिदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून बागयून जुजे वाजाची देख घेवन आमचे जिवीत दुसऱ्यां खातीर जोरूंक आनी मोडूंक तुमकां धाडटा. आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान जुजे वाजान भाग्यवंतपण जोडून घेतले. ताचीच देख घेवन आमी शुभ वर्तमाना खातीर सगोट जावंक वेताना गीत गावया ओगोणीत काकलुतीच्या देवा.